हांवें उलयलां भाशणांत म्हाज्या सुप्रीम कोर्टान क्लियर कट ऑर्डर दिला ऑल ओवर स्टेट आनी चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक केअर ऑल हीज ऑर्डर. आनी हेज्या पयलीं 2 म्हयने पयलीं आमी सांगलां आमच्या वेटनरी क्लिनिका हॉस्पिटलां थंयसर तांकां सर्वे करूंक लायला कशें कशें खंय ह्या खातीर आनी त्या प्रमाणे ऑलरेडी अंडर प्रोसेस जे ग्रावंडाचेर बस स्टेशनार रेल्वे स्टेशनार तेन्ना स्कुला कडेन त्या जाग्यार आहा तांकां कॅर घेत आनी स्ट्रेट वय एक्चुली सेंटर. सो आतां चीफ सेक्रेटरी की सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे ते इम्प्लिमेंट करतले आनी आमी ती वेवस्था वेवस्थीत करून करचेच पडटलें आनी करूंकूच जाय. लँड आयडेंटिफाय करपाचो प्रश्न ना. आमच्या आतां हांगा कितले आहा एरिया ज्या ज्या जाग्यार आमी वेटनरी हॉस्पिटल्स आहा ते ऑलरेडी आहा. खूब एमावंट ना न्हू तो 4-5 स्पॉट दिला ते आमकां पयलीं करपाक जाय. सो ते करपाक आमचे कडेन जागो खूब आहा. आमचे कडेन आहा पड्डे आहा हे आहा आमचे गोरवा बसता थंय पड्डे आहा घाटीन आहा आनी आमचे सगळे हॉस्पिटल आहा ते बऱ्या पैकी जाता. सो ते कॅर घेवपाक आहा पूण आतां ते बाकीचे एज पर फॉर्मेलिटी हाव टू कितें तेंकां आमचो विचार चलतलो. गव्हर्मेंट आनी सगळे ऑफिसर्स आहा त्याच जाग्यांनी शेल्टर बांदतले त्या जाग्यार अशें कोण करता सी घरांत उतर बसता खाटीर बसता आमी आतां हांगा आमी आहा हांगा हॉस्पिटलान कितके पयलीं जागो विकतो आहा सेंटर बांदपाचो टेकन.